केंद्र सरकारच्या नमामि गंगे या उपक्रमाखाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी या दोन न्हंयांची निवड झालेली असा। केंद्राच्या ह्या उपक्रमाखाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर झाल्यात। या दोनूय न्हंयांच्या नितळसाणे खातीर 28 कोटी रुपया खर्च केल्यात। जलशक्ती मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले माहितीत हाचो उल्लेख असा। देशात जावपी न्हंयांचे प्रदूषण उणे करपा खातीर केंद्र सरकारान नमामि गंगे हो उपक्रम सुरू केला। या उपक्रमा अंतर्गत 2019-20 ते 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सात 10,775 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। तातूंत न्हंय संवर्धना खातीर 1244 कोटी मंजूर केल्यात। या उपक्रमा खाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी या दोन न्हंयांची निवड केल्यात। तशेंच तांच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर केल्यात। मात जलशक्ती मंत्रालयान राज्यसभेत दिल्ले माहिती प्रमाण आता मेरेन हातूंतले फकत 28 कोटी खर्च केल्यात। नमामि गंगे उपक्रमाचे उद्देश देशातल्या न्हंयांचे प्रदूषण थांबवप, 2019-20 ते 2024-25 या आर्थीक वर्सा खातीर 10,775 कोटी मंजूर, न्हंय संवर्धना खातीर 1244 कोटी मंजूर, गोयच्या न्हंयांचेर मोडले 28 कोटी। नमामि गंगे उपक्रमात गोयच्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयांची निवड। या उपक्रमाखाला गोंया खातीर 95 कोटी मंजूर, मांडवी आणि जुवारीच्या नितळसाणे खातीर मोडले 28 कोटी। मांडवी आणि जुवारी न्हंयांच्या देगेर 12.50 MLD क्षमतेचे सिवरेज प्रक्रिया प्रकल्प। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवाला प्रमाण मांडवी न्हंयचो आमोणे वाठार, जुवारी न्हंयचो पंचवाडी ते मडकय वाठार प्रदूषित। केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे न्हंयांच्या उदकाच्या दर्जाचेर लक्ष। नमामि गंगा हो जो उपक्रम आसा तो केंद्र सरकारान ज्यो देशभर ज्यो नदी आसात त्यो नदीक नितळ दवरपाक आनी तशेंच तेजे सायडीक जे गरज पडटा ते जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक लागून हो जो प्रोजेक्ट आसा तो केंद्र सरकारान केल्लो आसा। आनी आर्थीक वर्स 2019-20 ते 2024-25 ह्या दरम्यान केंद्र सरकारान 10,775 कोटी सुमार हितून मंजुरी दिल्ली आसा। आनीक 1244 कोटी सुमार जो फंड आसा तो फंड फक्त मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे एडिशनल जो मेंटेनन्स आसा त्या मेंटेनन्सा खातीर केंद्र सरकारान सायडीक काडून दवरलेलो आसा। आनी तितून भितर गोंयान ज्यो मेन अश्यो नदी येतात, ज्यो मेन गोंयची प्रमुख दोन नदी आसात, जुवारी आनी मांडवी, ह्यो ज्यो दोन नदी आसात त्यो तितून भितर आसात। आनी तेका लागून केंद्र सरकारान गोंयाक दिल्लो आसा 95 कोटी हो टोटल फंड दिल्लो आसा। आनीक तितूंतलो फक्त यूज जालो तो 28.93 कोटी इतलोच फंड सद्याक तितून यूज जाल्लो आसा। आनी मांडवी आनी जुवारी ह्यो ज्यो दोन प्रमुख नदी आसा तितून 12.50 MLD चे जे क्षमतेचे सिवरेज ट्रीटमेंट जो आसा तो जाल्लो आसा। आनीक त्याच बरोबर केंद्र प्रदूषण जो बोर्ड आसा तेणी सांगलेलें आसा की मांडवी नदी जी आसा तितून भितर आमोण्या जो परिसर, मांडवी नदीचो आमोण्या परिसर हो सगळ्यांत चड प्रदूषित जाल्लो आसा। आनीक जुवारी नदीचो जो परिसर आसा तो म्हणजे पंचवाडी ते मडकय हे जे मदीं गांव आसात, म्हणजे पंचवाडी शिरोड्या बोरये मागीर मडकय हे जे सगळे गांव आसात जुवारी नदीचे ते सगळ्यांत चड प्रदूषित जुवारी नदीन जाल्ले आसात। ही सगळी जी माहिती आसा जो जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी हेणे राज्यसभेन दिल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर।